नीट आणि यूजीसी नेट परीक्षांचे पेपर लीक जाल्ल्यान देशभरात बोवाळ आणि बरीच चर्चा निर्माण जाली। हाका लागून फुडाराक पेपर लीक जावपाच्यो अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर सरकारान व्हडलो निर्णय घेतला। 21 जून 2024 म्हळ्यार शुक्रारा सावन केंद्र सरकारान भौशीक परीक्षा कायद्याच्यो तरतुदी चालीक लायल्यात। ताचे खाला परीक्षेंत जावपी फटवणूक आनी गैरप्रकार आडोवपा खातीर उण्यात उणी 3 ते 5 वर्सां बंदखणीची तरतूद केल्या। जाल्यार पेपर लीक करप्यांक 5 ते 10 वर्सां बंदखण आनी उण्यात उणे 1 कोटी रुपया दंड भरपाची तरतूद आसा। संसदेन फेब्रुवारी म्हयन्यात भौशीक परीक्षा कायदो 2024 मंजूर केल्लो। केंद्रीय लोकसेवा आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे, बँकिंग, भरती परीक्षा आनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडल्यान जावपी भौशीक परीक्षांनी गैरप्रकार जावचे न्हय हो ह्या कायद्याचो हेत आसा। रिझर्व्ह बँकेन क्रेडिट कार्डाचे बिल फारीक करपा संबंधी नवो नेम जारी केला। ह्या नेमा प्रमाण क्रेडिट कार्डाचे बिल आरबीआयचे बिल पेमेंट सिस्टम पद्दतींतल्यान फारीक करचे पडटले। देखून ह्या नव्या नेमाचो परिणाम फोनपे, क्रेड, बिलडेस्क, इन्फिबीन ह्या फिनटेक कंपनीचेर पडपाची शक्यताय आसा। हो नवो नेम 1 जुलय सावन लागू जातलो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण एक्सिस बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँकेन अजून बीबीपीएस प्रणाली सक्रिय करूंक ना। ह्या बँकांनी आतां मेरेन आपल्या गिरायकांक 5 कोटी परस चड क्रेडिट कार्डां दिल्यात। देखून फोनपे, क्रेडिट आनी हेर ॲपां वरवीं ह्या बँकांचे क्रेडिट कार्ड बिलां फारीक करपाक अडचणी येवंक शकतात। जो मेरेन ह्यो बँको बीबीपीएस प्रणाली सक्रिय करिनात तो मेरेन वयर सांगिल्ल्या ॲप्स वरवीं क्रेडिट कार्डाची बिलां फारीक करपाक मेळची नात। गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा। शेनवारा चिंचोण्या वाठारांत भिरांकूळ अपघात जालो। कारीन दुचाकी गाडयेक धपको दिल्ल्यान दुचाकी चलोवपी बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केलो। उपरांत पोस्टमॉर्टमा खातीर कूड हॉस्पिटलांत धाडल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिवचल शारांतल्या बोड्डे वाठारांत जोडून आशिल्ल्या 2 दुकानांक उजो लागून 8 लाखां परस चड रुपयाच्या मालमत्तेचें लुकसाण जालें। ह्या घडणुकेन भुमिका स्टोर्स हे भुसारी दुकान पुराय जळून गेले। जाल्यार टेलरिंग शॉपाकूय उज्याची जळ बसली। हो उजो शेनवारा फांतोडेर लागिल्ल्याचें कळटा। राज्यांत पावसान हाजेरी लायतात थंयच आसा। मलेरिया, चिकनगुनिया तशेंच डेंग्यू ह्या दुयेंसांनी मान वयर काडल्या। बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत सध्या 4 डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात। पुराय राज्यांत पावसान नेटान हाजेरी लायिल्ली आसा। ह्याच फाटभुंयेर आतां डेंग्यू, चिकनगुनिया तशेंच मलेरिया ह्या दुयेंसान आपली मान वयर काडल्या। बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांत सध्या डेंग्यूचे दुयेंती सांपडपाक लागल्यात। हाचे आदीं डेंग्यूक लागून लोकांक आपलो जीव लेगीत वगडावचो पडला। देखून सगळ्यांनी आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन बेतकी प्राथमीक भलायकी केंद्रांतली दोतोर संगीता केळुस्कर हिणें केलां। डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जावची न्हय म्हणून दरेकल्यान खबरदारी घेवपाची गरज आसा। प्रत्येकान आपल्या घरा भोंवतणी तशेंच घरांत भितर लेगीत उदकाची पुरवण करतना जतनाय घेवप खूब गरजेचें। हेल्थ इन्स्पेक्टर वेळचे वेळार वचून पळोवणी करतले अशें दोतोर संगीता केळुस्कर हांणी सांगलें।
राज्यात फाटल्या 2 दिसांत पावसान बरेच धुमशेण काडला। पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी झाडां पडप, रस्त्यार उदक भरप, कांय कडेन लायट नासप अशे प्रकार चालूच आसात। घरांचेर रस्त्यांचेर व्हड झाडां पडून मालमत्तेचें बरेच लुकसाण जालां। कांय जाणांच्या गाडयांचेर तशेंच घरांचेर झाडां पडपाचे प्रकार घडल्यात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सरमले पेडणेच्या बाबल गुरव हांच्या घरा मुखार आशिल्ल्या शेडाचेर सावरीचें झाड पडून लुकसाण जालें। कोटकरवाडो पेडणे हांगा शेखर पेडणेकार हांच्या घरा कुशीक रस्त्यार बेणयेचें झाड पडलें। ओशलबाग दारगळे रस्त्यार माड पडलो। नयबाग हांगा अनुबर सुवार हांच्या घराचेर पिंपळाचें झाड पडलें। कासरवणे हांगा मुखेल रस्त्यार झाड पडलें। पारसे रस्त्याचेर झाड पडलें। तोरसे हांगाच्या सोमा परब हांच्या शेडीचेर आंब्याचें झाड पडलें। मजगतीं रातच्या वेळार उजो घालुपी दळाच्या जवानांनी रस्त्यांचेर आनी घरांचेर पडिल्लीं झाडां कापून कुशीक काडलीं। गणेशपुरी म्हापशा वैयक्तीक वादांतल्यान जाल्ल्या अहमद देवडी ह्या तरणाट्याच्या खून प्रकरणांतलो मुखेल दुबावीत आरोपी रामकृष्ण उत्तम बोलकर उर्फ आर.के. वय 32 लक्ष्मीनगर म्हापशे हांणी मूळ कोल्हापूर हाका आंबोली महाराष्ट्र सावन पुलिसांनी अटक केली। दुबावीत आरोपी फाटल्या 22 दिसा सावन फरार आशिल्लो। फाटल्या 30 मे दिसा फांतोडेर 3 वरांच्या सुमाराक गणेशपुरी म्हापशा वैयक्तीक वादांतल्यान लोखणाचे सळयेन जीवघेणो हल्ल्याची घडणूक घडिल्ली। ह्या हल्ल्यांत अहमद देवडी आनी संदेश साळकार हे गंभीर जखमी जाल्ले। जखमी साळकार हाका कांय दिसांनी उपचारा उपरांत घरा धाडून दिल्लो, जाल्यार खर जखमी अस्वस्थेंतलो अहमद देवडी हाका मंगळारा 18 जून दिसा उपचारा वेळार गोमेकून मरण आयिल्लें। फरारी मुखेल दुबाविताक अटक जाय मेरेन कूड ताब्यात घेवपाक मयताच्या कुटुंबान न्हयकार दिल्लो, पूण पुलिसाच्या आस्वासना उपरांत बेरेस्तारा 20 वेर मयत देवडीची कूड ताब्यात घेवन दफन प्रक्रिया पार पडली। गुगल मॅपान बेळगांव कर्नाटकांतल्यान गोंयांत वचपाक वा गोंयांतल्यान बेळगांव कर्नाटकांत वचपाक सगळ्यांत लागच्यान रस्तो हो तिळारी घाटांतल्यान दाखयता। देखून प्रवास करपी लोक ह्या घाटाक चड प्राधान्य दितात। पावसाळ्याचो हंगाम सुरू जाला। ह्या हंगामांत उटंगराच्या पावसाक लागून जायत्यो घडणुको घडटात। पालसणाक कोसळप आनी अपघातांचे फाटभुंयेर अवजड वाहनां खातीर 31 ऑक्टोबर मेरेन तिळारी घाट बंद दवरपाचो आदेश कोल्हापूर जिल्लोधिकाऱ्यांनी दिला। तिलारी घाटांतल्यान येरादारी करपी अवजड वाहनां खातीर आंबोली घाट आनी कर्नाटक राज्यांतलो चोल्ला घाट अशे 2 पर्यायी मार्ग आसात। नीट परीक्षा पेपर लीक घडणुका आड NSUI तशेंच काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सरकारा आड आझाद मैदानाचेर निशेध उक्तायलो। विरोधी पक्ष फुडारी युरी हालेमाव, दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडीस, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले। नीट परीक्षा आतां मेरेनचो व्हडलो शैक्षणीक घोटाळो। देखून केंद्र सरकारान ही नीट परीक्षा परतून घेवची तशेंच ही परीक्षा घेवपी NTA संस्था बंद करची ह्यो मागण्यो पुराय करपा खातीर जून 2024 अधिवेशना वेळार संसदेक घेराव घालतले अशी शिटकावणी काँग्रेस आनी काँग्रेसीचो विद्यार्थी संघटना NSUI हांणी दिल्या। गोंयभरच्या कलाकारांनी 2 दिसां पयलीं कला अकादमीच्या मुद्द्यावेल्यान घेतिल्ली बसका कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेच्या मनाक लागिल्ल्याचे दिसून येता। हे बसकेचे फाटभुंयेर गावडे समर्थक कलाकारांनी कला अकादमीची बाजू उखलून धरपी कलाकारांचेर आनी पत्रकारांचेर टिका केली। जे पद्दतीन ते गावडेचे समर्थन करताले ताचे वेल्यान ते कोणाच्या इशाऱ्या वेल्यान उलयताले ते दिसून येताले। गोमंतक टीव्हीन सेगीतपणान कला अकादमीच्या कामांतलो भ्रष्टाचार आनी त्रुटीचेर उजवाड घातला। गावडे समर्थक कलाकारांनी गोमंतक टीव्हीकूय टार्गेट करपाचो यत्न केलो। कलाकारांक झगडी आंदोलनां सोबनात ताणें मुख्यमंत्री आनी मंत्र्यांक मेळून कला अकादमींतल्यो त्रुटी दाखोवच्यो असो मजेशीर युक्तिवादूय ताणें केलो। तशेंच कला अकादमी सामकी ना जाल्यार राजदीप नायक इतली नाटकां कशी करता असो प्रश्नूय ताणें उपरासलो।
मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्ग 66 आशिल्ली राखणे वणत आयज सकाळी 10 वरांचेर सुमाराक कोसळ्ळी। सुदैवान कोणाक काय जावंक ना। पेडणे तालुक्यांतल्या पत्रादेवी सावन महाकाजण दारगळे मेरेनचो राष्ट्रीय महामार्ग 66 बांदपाचो कंत्राट MVR कंपनीक दिला। हे कंपनीन राष्ट्रीय महामार्ग रुंद आनी डांबरीकरण करता आसतना थळाव्या लोकांक विस्वासान घेवंक नासतना रस्त्याचे काम मनमानी पद्दतीन केला। देशांतल्या सगळ्यांत वायट रस्त्यां मदीं हो रस्तो नोंद जाता। ह्या सरकाराक खबर आसून लेगीत सरकाराकूय ह्या MVR कंपनी आड कांयच करना। मालपे राष्ट्रीय महामार्ग करतना बायपास रस्तो तयार केल्लो। फाटल्या वर्सा हो रस्तो तयार करतना व्हड पालसणां कोसळपाक लागून रस्तो पुरायपणान बंद आशिल्लो। देखून पयलींचो राष्ट्रीय महामार्ग 17 वेल्यान वाहनां येरादारी करताली, पूण हो बायपास रस्तो राष्ट्रीय महामार्ग 66 बांदतना तयार केला। राज्यांत वाडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद घालपाचे सांडून गोंय पुलीस लोकांक तालावा दिवपाक व्यस्त आसात। लोकांक तालावा दिवपाक गोंय पुलीस आतां चड सक्रिय जालात। येरादारी पुलिसांचें काम जर पुलीस करतात जाल्यार वाडपी गुन्यांवांचेर आळाबंद कोण हाडटलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोचो प्रश्न। हो विशय सुटावो करपा खातीर मुख्यमंत्र्याची भेट घेतलो म्हूण मायकलान सांगलें। तेजा लालाकी बस्ती वाठारांत शेनवारा सकाळी कोलवाळ पुलिशेन टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली। ह्या मोहिमेन बेकायदेशीरपणान भाड्याच्या कुडींनी रावपी 10 बिगर गोंयकारांक पुलिसांनी अटक केली। संबंदीत दर्यान टॅनंट व्हेरिफिकेशन फॉर्म भरूंक नाशिल्ल्यान पुलिसांनी ही कारवाय केली। फाटल्या वर्सा 2 टन मायज तवशांची लागवड गोंयांत जाल्ली। ह्या वर्सा तवशा सयत दोडगी, भेंडे सारकी वेगवेगळ्या तरेची भाजी शेतकाऱ्यांक लावपाक कृषी संचालनालयान सांगला। जाल्यार कोविडा उपरांत कितल्याशाच तरणाट्यांनी शेती वेवसाया कडेन आपली पावलां उबारल्यात आनी ही एक बरी गजाल अशें संचालक संदीप फळदेसाय हांणी म्हणलां। शेती वेवसायाक फुडें हाडपाक सरकार गंभीर आसा, तेन्ना शेतकारांनी ह्या वेवसाया कडेन लक्ष घालचें असो उलो आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी मारला। वाळशी दिवचलच्या शेतकारांक भात बियाणे आनी सारें वांटल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयतालो। शेतकारांक आदार म्हूण फाटल्या 3 वर्सांच्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये अध्यक्ष आशिल्ल्या शिक्षा विजन दिवचल वतीन शेतकारांक भात बियाणे आनी सारें दिता। अंदूय वाळशीच्या तळेश्वर देवस्थानाच्या माटवांत जाल्ल्या सुवाळ्यांत आमदार आनी हेर मानेस्तांच्या हाजेरीन शेतकारांक बियाणे आनी सारें वांटले।
राज्यात फुडले 5 दीस गोग्यांनी पावसाची शक्यताय वेधशाळेंत उक्तायल्या. 23 जूनाक रेड अलर्ट सादूरतायेची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. संवसारीक भलायकी संघटनेच्या नव्या अदमासा प्रमाण 2050 मेरेन संवसारभर कॅन्सराच्या प्रकरणांत 77% वाड जातली. ह्या अहवालांत कॅन्सराच्या दरांत अपेक्षीत वाड करपी घटकां मदलो एक घटक म्हणून हवा प्रदुशणा कडेन लक्ष ओडलां. कर्करोगाचेर संशोधन करपी आंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरनॅशनल एजन्सी फॉर रिसर्च ऑन कॅन्सरान कर्करोगा विशीं खर शिटकावणी दिल्या. 2050 कर्करोगाचे सुमार 3.5 कोटी नवी प्रकरणां मुखार येवपाक शकतात. कॅन्सराच्या ह्या वाडट्या प्रमाणा फाटल्यान तंबाखू खावप, मोटेपण, सोरो पिवप ही मुखेल कारणां जावन आसात. मात ताचे परसूय वाऱ्याचें प्रदूषण हें सगळ्यांत म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें हे संस्थेन म्हणलां. ह्या देशांत कॅन्सराच्या नव्या प्रकरणांनी सुमार 142% वाड जावपाक शकता. उच्च मानवी विकास निर्देशांक आशिल्ल्या देशांनी सुमार 40 लाख नवी प्रकरणां नोंद जाल्यात. दिसान दीस तरणाट्यां मदीं काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला. पयलीं जाणट्या लोकां मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां मदीं चड प्रमाणांत दिसून येता. जिणेशैली बदलप हें हाचे फाटलें मुखेल कारण जावन आसा. काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हें म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. हे संबंदीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें. तशेंच निरोगी संवयी पाळप म्हत्वाचें. काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात. जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशीं लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक घेवपाची शक्यताय आसूं येता. ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो. पर्या 1993 वर्सा भुमिका देवळा कडेन प्राचीन शिलालेख सांपडिल्लो. शिलालेखाचेर बरयल्ल्या लिपी प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकांत गोंयांत आनीक एक खबर नाशिल्ल्या राजवटीची म्हायती मुखार आयल्या. गोंयच्या आनी दक्षिण कोंकण भागाच्या प्राचीन इतिहासा बद्दल एक व्हडलो खुलासो हालींच चल्ल्या संशोधनांत मुखार आयला. पर्येच्या भुमिका देवी मंदिराच्या भायर सांपडिल्ल्या एका शिलालेखाच्या मजकुरा प्रमाण गोंयचेर राज्य करपी एका वेगळ्या राजवटीचें नांव सांपडलां. खरें म्हळ्यार हो शिलालेख 1993 वर्सा तेन्नाचे मुखेलमंत्री प्रतापसिंग राणे हाणें सगळ्यांत पयलीं पळयल्लो आनी तेन्नाचे पुरातन खात्याचे संचालक पी शिरोडकर हांणी त्या शिलालेखाचो अर्थ लायिल्लो. पूण 2 लायनीचो हो संस्कृत आनी ब्रह्मी लिपींतलो हो मजकूर चुकीच्या पद्दतीन कॉपी केल्ल्यान ताचो अर्थ वेगळोच लागिल्लो. ह्या शिलालेखा प्रमाण 4थ्या आनी 5व्या शतकांत गोंयचेर हरय्या राजवटीच्या धर्माराजाचें राज्य आशिल्लें अशें कळटा. लोकसभा सोंपली आनी भाजप सरकारान इंधनाचेर वॅट वाडयलो. पेट्रोलाच्या दरान लिटराचेर 1 रुपया आनी डिझेलाच्या दरान लिटराचेर 36 पयशे वाडल्यात. देखून विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी भाजपा सरकाराचेर तिडक उक्तायली. भाजप सरकाराचो गरीब विरोधी अजेंडा उक्ताडार हाडटा. राज्याची तिजोरी खाली जाल्ल्यान निधी एकठांय करपा खातीर आनी चड इव्हेंट आयोजीत करपाक हो दरवाड केल्या. भाजप सरकाराक सामान्यांच्या त्रासाची पर्वा ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें केला. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हाणें गोंयकारांक वॅट कापून पेट्रोलाचे दर लिटर 60 रुपया सकयल दवरपाचें आश्वासन दिल्लें. शासनान जर ही दरवाड फाटीं घेवंक ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें विरोधी पक्षांचें म्हणणें.
मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा भिवपाची गरज ना, पूण गोंयांत वाडत वचपी डायलिसीस दुयेंतींचो आंकडो पळयल्यार भिवपाची गरज आसा। राज्यांत दर दिसा 1 ते 2 नवे डायलिसीस दुयेंती मेळपाक लागल्यात। ही गजाल भिवपाची आसा अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। 20 ते 25 वर्सां आदीं राज्यांत जीएमसीन एकूच डायलिसीस केंद्र आशिल्लें। त्या वेळार डायलिसीसची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींचो आंकडो उणो आशिल्लो, पूण फाटल्या कांय वर्सांत हो आंकडो नेटान वाडत आसा। आयज राज्यांतल्या 12 तालुक्यांनी डायलिसीस केंद्रां आसात। हायवेच्या कुशीक आनी उंच इमारतीच्या छप्परांचेर उबारिल्ले जायरातींचे होर्डिंग्स तशेंच वीज काम्यार लायिल्ल्या जायरातींची गंभीर दखल घेत मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या होर्डिंग्साचेर येरादारी पुलीस अधीक्षकांक कारवाय करपाचे निर्देश दिल्यात। मजगतीं वीज काम्यार जायरात फलक लावपाक निविदा दिल्ल्या कंत्राटदारांक तशेंच राजदीप बिल्डर्सांक नोटीस जारी केला। हे विशींची फुडली सुनावणी शुक्रारा 28 जूनाक दवरला। उजो पालोवपी दळान 3 आपतकालीन रेस्क्यू टेंडराचें लोकार्पण केलें। आपतकालीन आनी बचाव कार्या खातीर येवपी कॉल्स अटेंड करपाक ह्यो 3 गाडयो हाडल्यात। ह्यो उजो पालोवपी दळाच्यो गाडयो वास्को, मडगांव आनी फोंड्या अशे 3 स्टेशनांक दितले, अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकर हांणी दिली। कळंगुटे पंचायत क्षेत्रांतल्या एंट्री पॉयंट्सा संबंधी कळंगुटे पंचायतीन पास केल्ल्या थारावाचेर सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें खोलायेन उलोवप केलें। हो थाराव फकत जीप, ट्रक, बस सारकी वाहनां घेवन कळंगुटे येतात तांकांच लागू जाता, अशें कळंगुटे पंचायतीचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें सांगलें। पर्यटक पार्किंग वाठारांत वा उक्त्या सुवातेचेर जेवण करतात आनी कोयर थंयच उडून वयता। तशेंच नो पार्किंग जाग्यार गाडयो पार्क करतात, ताका लागून येरादारीचो प्रस्न उप्रासता। पर्यटकांक दंड दिवपाचो अधिकार पंचायतीक ना, मात पर्यटन खातें दंड दिवंक शकता, अशें सिक्वेरा हांणी स्पश्ट केलें।